गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशें आहाय तुम सगलीं? आमीचे आतां मॉर्निंगेचे बाजारां वयताय. मातशें बाजार करपाच्यो. आमगे सायबीणूय आहा ह्या दिसान 13 आनी आमगे सासमायक ऑर्डर आहा फाल्यां. सो मातशें बाजार कोत्ताय आनी हेका लागून ती ऑर्डर दिवपा वयताय आतां सद्या. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. सो आतां भाजी घेवपा आयलें. ओके, तुमकां दाखयता. आता आमगे जालें बाजार करून. आतां वयताय नुस्तें घेवपा वयताय. आमी हिंगा घेताय भाजी. हिंगा पोंटे मोळ आमगे सासमाय बी हिंगा घेता. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां. सो आतां आमी नुस्तें व्हरपा आयलें. तुका दाखयता हां कितें आहा तें. म्हाकाय खबर ना आतां. गेलें नुस्तें घेयलां. आतां वयताय घरा कडेन लास्ट. आतां बोत मागीर मेळटा तुमकां. आतां मातशें बिजी आसतलीं. ओके, आतां न्हू हांव तुमकां आतां आमी करपा वयताय लिंबिया पिकल. ओके, ती रेसिपी आतां हांव तुमकां घालतलें. आनी एक्चुली न्हू ते लेमन आमी 8 दीस जाले कट करून त्या मीठ लायन ते आमी चेपणां घायलोले. जेश कोन ते तोर घालताय चोय चेपणां फातोर दवरून तेश कोन हांवें घायन दवरलो तें. आतां आमगे 8 दीस जाले ते. आतां आमी तें करूं वयताय. आनी एसे 25 एस आमी लेमन घेयले. ते वॉश केले आनी कट केले. 4 पीसीस केले. एक लेमनाचो 4 पीसीस केले आनी तेजे सीड्स काडले. कित्याक सीड्स आहले न्हू ते मातशे कोडू जाता. आनी तितून 3 स्पून एशे आमी सॉल्ट घायलां आनी तें मिक्स केलां. आनी तें आमी आतां चेपणां घालतलीं 8 डेज अशें. कित्याक जितली चेपणां घालता न्हू तेजी कोडसाणूय वयता. एक बकेट घेयल्या तितू आमी तें घायलां. आनी एक थाली ती आमी कवर केल्या प्लास्टिकान. कित्याक थाली पिड्ड्यार जाताय न्हू मागीरू. ते आमटसाण आसता न्हू तेका. आनी तेजे वयल्यान एक फातोर दवरला मातशें तो हें जावपा प्रेस जावपा. मागीर तेजे वयल्यान तुमच्यान एक क्लॉथ ना प्लास्टीक कितें बॅग घालून तें कवर करून दवरपा जाता. कित्याक तेका सायडीच्यान कितें पडपा नाका म्हूण तितून. आमी 1 विकान अशें केलो तें. आमगे ऑलरेडी जालें आनी तेजें उदो यूज करपा न्हू. तें न्हू मातशें चाळणी घालपाचें आनी तेजें उदो येता तें सेपरेट काडपाचें. कित्याक तें कोडू आसता. आनी मागीर तें न्हू स्लो फ्लेमीचेर आमी तें कूक करपाचें 15 मिनट्स अशें. तें सॉफ्ट जायन येताय. ते काती आसताय त्यो न्हू सॉफ्ट जायन येताय. आनी सेपरेट आमी एक पॅन घेयलां डीप पॅन. तितून 200 ml अशें तेल घायलां. तें मातशें हीट करपाचें.
तितून न्हू मागीर हांवें हाफ स्पून असो हींग घायला. मागीर तो हें जालो म्हणटोरी हांवें तितून 2 स्पून व्हडलीं जिंजर गार्लीक रेडीमेड पेस्ट घायला. तुमको समज होम मेड आहा जाल्यार तो यूज करूं जाता. तो बरो फ्राय करपाचो कित्याक तेजो वास हें जावपा जाय न्हू मातशें. बरो फ्राय केलो म्हणटोरी तितून हांवें हाफ स्पून अशें टर्मरीक पावडर घायला. मागीर हांवें तितून करी लिव्स घायले. तेजेर मातशें फ्लेवर बरो येता करी लिव्स घायले म्हणटोरी. मागीर करी लिव्स हें जालें म्हणटरी हांवें तितून 2 स्पुनां चिली पावडर. हिंग न्हू तुमच्यान चड तीख आहा तो आनी मिडियम आहा तो बी मिक्स करून तुमकां जाय तितलो घालूं जाता. आनी तितून मागीर हांवें न्हू तितून मेल्टेड जॅगरी घायल्या. गोड न्हू मेल्ट करून घायलें न्हू ग्रेवी एश जाता मातशें. नाजाल्यार तुमी डायरेक्ट घायलें न्हू मातशें थीक जातोलें. सेपरेट जॅगरी घेवन तितून इल्लेंशें उदक घालून तें मेल्ट करपाचें. तेन्ना मातशें बरें जाता अशें करून वॉटरी एश जाता. तुमकां जाय तितली घालपा जाता जॅगरी. ती मातशी बॉयल जाली म्हणटोरी हांवें त्यो मागीर हें केलो न्हू हेचें बॉयल करून दवरलो न्हू लेमना तें घालपाचें आनी एक 5 मिनटां अशें तें शिजोवपाचें. आनी ते टायमार तुमी टेस्ट करचें. मातशें कोडू आसतो तें आतां कित्याक तें फ्रेश आहा न्हू. सो तुमकां सॉल्ट जाय जाल्यार सॉल्ट एड करूं जाता. ना तुमकां आनी गोडसाण जायी तेन्ना तिखसाण कितें सगळें चॅक तुमी करपाचें आनी तेन्ना एड करपाचें. आनी आफ्टर 15 days अशें तें गोडसाण वयतली. ओके आम ऑलरेडी हेज्या पयलीं केलां आनी हेचें आतां सेकेंड टायम आमगेलें. पयलीं तें कोडू मातशें टायम लागता कोडूसाण वचपाक. आमी मीठ घायलां. मीठ मातशें उणें आहलोलें. आफ्टर 5 minutes आमी फ्लेम ऑफ केली मागीर रेडी. आय होप तुमकी मुगे रेसिपी लायक जाल म्हूण. ओके.